आज नोवेनांचो तिसरो दीस. हो दीस भेटयला दिओसिजीच्या लौकिकांच्या आणि कुटुंबीक वावरा खातीर. हे दुसरे मीस आज ह्या नोवेनांचे मुखेल याज्ञीक जावन आसा फादर आल्बान फेर्नांदीस, डायरेक्टर ऑफ डायसेजन फॅमिली सर्वीस सेंटर, आनी ताचे बरोबर आमकां प्रवचन करतलो फादर जॉर्ज फेर्नांदीस, डायरेक्टर ऑफ ले अपॉस्टोलेट सेंटर. तांकां आमी माये मोगाचो येवकार दिता. तसोच तुमकां ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक बाबा भयणांक माये मोगाचो येवकार. देवान आम्हा समेस्तांचेर सुबाम आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. पवित्र मिसाचे बेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. ए फो आपयल्यान म्हूण आमकां. आपयल्यान म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ए पवित्र मिसाचे बेटेन दोनया. वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां. वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या तिसऱ्या नोवेनाचो विशय बागिवोन चुजेवाजाची देख घेवन समाजांतलीं जोगडीं झुजां पयसावंक मागुया. जेजू जावन आसा शांतीची जोर. आमी दर एकली शांतीची मनशां जावंक ताणें आमकां उलो केला. काळोखांत सांडलोल्यांक तोच आपल्या उजवाडांत हाडटा आनी तांचें जिवीत शांती समाधानान भरता. बागिवोन चुजेवाजान काळोखांत जियेतल्यांक जेजूच्या उजवाडांत हाडूंक आपलें जिवीत भेटयलें. वायट पयसावून शांती विस्तारूंक तो भार घेवन वावुरलो. ताणें भोक्तीपणान आनी निस्वार्थीपणान समाजाची आनी पवित्र सभेची सेवा केली आनी तांचें जिवीत शांती हाडूंक तो भार घेवन वावुरलो. जोगडीं झुजां कोत्तेल्यांची मोनां आनी काळजां ताणें उजवाडान भरलीं. तांकां शांतीचे मनीस जावंक आदार दिलो. तर आज आमी ह्या तिसऱ्या नोवेनांत
वागयोन जुजेवाजाचे मोजतीन जोगडी झुजां करतल्यांचेर जेजूचो उजवाड कृपा आनी शांती तांचेर विस्तारूंक आनी सगळें वायट पयस जावंक म्हूण मागुया. नपुरबायेच्या भावां भयणांनो, आमकां सगल्यांक तर शांती जाय, पूण ही शांती हाडूंक आमकां दर एकल्याक जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी आमच्या कुटुंबांतल्यान सुरू जाता. जेन्ना आमी कुटुंबाचे वांगडी एक शांतीचें मंदीर करता तेन्ना ती शांती आमच्या समाजांत पावता. आनी कुटुंबांत आमची आकारणी आमच्या लौकिकाच्या केंद्रांतल्यान जाय ते भाशेन जाता. तर आज खेरीत भाशेन आमी शांती खातीर मागता आसतना आनी खेरीत भाशेन आमची शांती आमच्या समाजांत हाडूंक मागता आसतना पयले सुवातेर ती आमच्या काळजांत, ते आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या जिवितांत आसूं म्हूण आमी मागुया. आनी भाग्यवंत जुजे वाजाक फुडें घालून शांतीचे मुणयारी आमकां कोर म्हूण मागता आसतना आमी थोडे फावटी झगड्याची कारणां जाल्यांत. शांती हाडपाचे सुवातेर आमी एकामेका कडेन किजलां मारल्यांत. आमच्या कुटुंबांतूच पयले सुवातेर आमी एका कडेन शांतीन जिवंक आमी चुकल्या. आनी समाजांत शांतीचीं आत्यारां आनी नामोण्या जावंक आमी खूब फाटीं उरल्यांत. दूख धरून आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Kakrut kor, Sonia kakrut kor, Sonia kakrut kor. Krista kakrut kor, Krista kakrut kor, Krista kakrut kor. Sonia kakrut kor, Somya kakrut kor, Somya kakrut kor. प्रार्थया. आमच्यो गरजो, आमची मागणी दिनवास देवा मुखार हाडुया. भाग्यवंत जुजे वाजाचे मोजोतीन ती बापाक उबारुया. आमच्या कुटुंबांनी शांती मागुया. आनी ज्या ज्या देशांनी झगडीं झुजां पेटलेलीं आसात, जावं इस्रायल, पॅलेस्टायन, जावं युक्रेन, रशिया आनी दुसऱ्या देशांनी, थंयसर बेगीनूच फुडाऱ्यांची मनां उजवाडावन शांती फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी करीत भाशेन ह्या मिसांत बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासत आग्नेलो गोंसाल्वीस हो आमचो भाव देवाक दिन वाचता, तर ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. देवा, तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुर्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र चोबेक आजयेच्या शिमा पर्यान परजोळायली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगोटलोले आनी सुर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पुर्जेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शिव वर्तमानाचे विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सिलो नगरांत जेवल्या खेल्या उपरांत आना थंयसरली उठली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसलो. तेन्ना सगळीच खोंती बरीत जावन
आनी दुकां गळून आना सोर्वेस्पराक प्रार्थन करूंक लागली आनी अशी तिणें एक आंगवण केली. दोलबाराच्या सोर्वेस्परा, तुजे चाकोन्नीचे चोडफोडे पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसोर घालिनाय जाल्यार, पूण तुजे चाकोन्नीक एक पूत जल्मोसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्या ताच्या जिविताक सोर्वेस्पराक भेटयतली आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक दिवची ना. सोर्वेस्पराच्या मोऱ्यांत ती अशी जायतो वेळ प्रार्थन करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. आना एकदम लुवान उलयताली, तिचे ओंटूच हालताले, पूण उतरां आयकूंक येनासलीं. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्ल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी कोंतीक सांपडलोली बायल. हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच हेर पिवण चाकूंक ना, पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सोर्वेस्पराक सांगताली. हांव एक कसली होलकी बायल म्हूण धरिनाका. हो सगलो वेळ हांव कोतीन हुस्क्यांनी भरलोल्या काळजांत तावन उलयतालीं. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवा कडेन प्रार्थून मागलां तें तो तुका दिवं. तिणें ताका परतिपाळ केलो, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे चाकोर्नीक उपकार मेळूं. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनी केन्नाच खोतीन भरलोलें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सोर्वेस्पराक बजोवन आपल्या गांवघरा रामा नोगरांत परतली. एल्कानान आना आपले बायले कडेन कुडीचो एकवोट केलो आनी सोर्वेस्परान तिच्या मागण्याचो उगडास केलो. ती गोरबेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी सामुएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सोर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सोगलीं म्हणुया, सोर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सोर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवे बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब, सोर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण अशोक्तांचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांशटी बायल 7 पावटीं आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब, सोर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सोर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोणान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सोर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता.
तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबात्ता. साबाब सोर्वेस्पोरा सोवे मुरगोडटा काळीज मोचे. गोरिबांक तो दुलींतलो उखलता. दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुवरां मोदें तांकां बसयता. मानाचें आसोन तांकां नेमून दिता. साबाब सोर्वेस्पोरा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशांचें उतर कशें न्हय, बोगोर देवाचें उतर कशें. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजुआन ताचे शीस काफरनाहूम पोरयान गेले आनी सोनवार पावतो जुदेवाच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या पोरी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेताच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय तूं? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेडो आत्मो ताका फोडफोडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. मेळ्या आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबडीनो फादालबान सुरवातीच्या उतरान म्हणटालो, शांतीची जोर आमकां कुटुंबान सुरू जाता. द स्प्रींग ऑफ पीस अँड लव बिगिन्स इन आवर फॅमिली. आनी त्या पासत एक कुटुंब जावन आसा. पयली पवित्र सभा जंय जायतीं मोलयां थंयसर आमकां शिकूंक मेळटात. एक घोव बायलांकूय अशीं झगडटालीं दिसपट्टी. सदांच सांजेच्या वेळार कामाचो आयलो म्हणटो सदांच खंय झगडटालीं. आनी हे शेजाऱ्यांकूय मानून नासलें, कित्याक वायट उतरां वायट गाडयो ती एकामेकाक मारतालीं. ते पासत थंय शेजाऱ्यान फोन मारलो पुलिसेक आनी सांगलें, मातशें यो आनी ताची मातशें केस्तांवां आडाय ना, व्हरून तांकां एक रात तरी दवर जेलीन. आमच्यांनी हें सोसूंक जायना. आनी तेन्ना खंय पुलीस आयले, तांणी देरार मारलें, तांणी दार उगडलें. खंय ताणें विचारलें, तुमच्या घराचो वडील कोण? आनी तेन्ना ती त्या म्हणूंक लागली, सर हाकाच लागून आमी झगडटा दिसभर. तो म्हणटा आपूण वडील, हांव म्हणटा हांव वडील. बाब न्हू, हें झूज चालूच आसा. हें झूज सोंपचें ना अनलेस वी हॅव बीन सॅंक्टिफायड बाय द लॉर्ड वीथ दॅट डिवायन ग्रेस. जेन्ना आमी आमकांच ओळखून घेवन हे देवाचे काकलुतीन आमी वाडटले जाल्यार हें झूज केन्नाच सोंपचें ना. मुंगडुरान जेन्ना 5 जेबाज वावुरतालो तेन्ना खंय 2 जोमे आसले, एक प्रोपागांदा आनी एक पाद्रुआदा. प्रोपागांदाचो वडील आसलो दो तोमास कास्त्रो
जाल्यार हूंय पादुरादाचो वडील आसलो भाग्यवंत पाद्री जुजेवाज. आनी ह्या दोनूय जोम्या मदें केन्नाच पडों नासलें. सदांच तांचे मदें एक झूज आसलें आनी तें म्हणल्यार एकामेकाक क्रिटिसायज करपाचें, एकामेकाची टिका करपाचें. तांणी केन्ना प्रोपागंदान आपलो सेवा धर्म चलोवलो जाल्यार, संस्कार चलोवले जाल्यार हूंय पादुरादा लोकांक सांगताले हें सारकें ना, हें तांच्या पवित्र सभे मना प्रमाणे सारकें ना. आनी हे तरेन हूंय तांकां उत्सांबळ करताले. जेन्ना हूंय पादुरादो कसले आपल्यो रिती पाळटाले, आपले संस्कार चलयताले, तेन्ना हूंय प्रोपागंदाचे मनीस हूंय लोकांक परतून हुस्कायताले हें तांचें सारकें ना. आनी हे तरेन हूंय हें झूज सदांच चालूच आसलें. आनी 5 जुजेवाज हूंय तांचो वडील कसो पादुराचो ओगेपणांनी पडयतालो आनी चिंतालो हें दूख घेवन कशें हांच्या मदें संधान हाडूंक. ताणें उचामोडाय करूंक ना, ताणें मोर्चा करूंक ना, ताणें बोब मारून तांकां एके भाशेन टिका क्रिटिसायज करूंक ना. पूण जुजेवाजान हूंय मागणी दिमेर रावन ताच्या वडिलांक घेवन आनी पवित्र सभेच्या हेर वडिलांक घेवन शांतीतायेन हूंय हें झूज ताणें सोंपयलें. आनी ते पासत भाग्यो जुजेवाज तुवें जिखलो मुंगडुरान जाय तो भावाट वाडूंक आनी दोनूय जोम्यांक सांगाता घेवन पवित्र सभेचें कार्य फुडें व्हरूंक. बाब न्हू, हें झूज केन्ना थांबचें ना. जोरी आमच्या काळजांनी ही शांती, काळजांनी देवाची कृपा, ही आमच्या काळजांनी दैवीक काकलुतीची कृपा जर ना जाल्यार हें भायल्यान जातलें झूज आमच्यान थांबोवंक जावचें ना. आमी कितलींय झगडीं, आमी कितलेंय आमचे पांय दोडावूं, आमी कितलीं भायर येवन मोर्चा करूं, हें झूज सोंपचें ना अनलेस वी ऑल आर बीन क्रिएटेड आनी आमी सगळीं जेजून तो रिगून रावना जाल्यार. आनी जेजून रिगून रावना तेन्ना आमचें जिवीत असलें जाता, उचामोडायचें जाता. शांती सोदचे सुवातेर आमी उचामोडाय झगडीं झुजां ल्हान ल्हान किजिलां आमी करूंक पावता. आमी आमच्या पयलीं सुवातेर घरांनी पडोवया, एक ल्हानशी नदर मारुया घरान आमच्या. पयलीं सुवातेर एक सासमाय आनी सुने मदें आमी पडयलां. आयज कितलो काळ जालो, एका मनशानूय गुगलाक विचारलें, गुगलाक टायप करून, इज देर एनी सोल्युशन टू स्टॉप दीस वॉर बिटवीन द इन-लॉज. आनी तेन्ना हे गुगलान सांगलें, पिशा आयज इतलीं वर्सां जालीं आमी पासून तेंच सोदतात, पूण आमकां आजून सोल्युशन मेळो ना. बाबा व्हडल्यांतलें व्हडलें सोल्युशन म्हणल्यार आयज दोनूय वाचपां आमकां उगडास करतात. आयज आमच्या आवय बापाय भुरग्यां मदें आयज आमी पळयलां कितलीं किजिलां, कितले डिफरन्सीस, आयज कितल्यो मारामारी, भाटां बेसांक लागून, पोजिशनाक लागून, दुडवांक लागून, गिरेस्कायक लागून. आयज भाव भयणी मदें आमी झूज पळयलां. आयज शेजाऱ्यां मदें विथ द नेबरहूड आमी पळयलां आयज झूज. आनी हें झूज चालू उरतलें जरी तर आमचें कुटुंब भाव भयणो देवाचे काकलुतीन वाडोना जाल्यार. हें कित्याक जाता आमच्या कुटुंबांनी? कित्याक आमच्या कुटुंबांनी आमी आयज जाय तें करता. आयज आमी भोक्तीपणान जियेता, आयज आमी एक धर्म जिवीत जियेता, बट आत्मीक जिवीत आमी जीव विसरता. वी आर मे बी गुड रिलिजियस, वी आर मे बी गुड डिवोटेड पीपल, बट आर वी स्पिरिच्युअल पीपल? हें आमकां विचूंक जाय. खरेंच काळजांत जावन आमी भोक्ती करता, काळजांत जावन आमी देव मंदिरांत येवन आमी देवाक भेट्टा काय, काळजांत जावन आमी संस्कार समोरपता गाय, काळजांत जावन आमी एका कुटुंबांनी मागणी करता काय, काळजांत जावन आमी कुटुंबान तेज करतना देवाचे भोक्तीन करता काय, वो तें करूंक जाय म्हूण आमी पाळटा. त्यो रिती करूंक जाय म्हूण आमी मिसाक येता काय, ते सेवाधर्मीक रिती पाळटा, त्यो संस्कार पाळटा ते करूंक जाय म्हूण करता काय, वो खरेंच आमी शांतीची मनशां. आनी ह्या वरवीं आमी अदीक शांती पसरांक जाय म्हूण आमी करता काय. Do we really pray for the peace of the world? Do we really pray for our peace in our families today? ते पासत आमी भाव भयणो नियाळ करचो आसा. दुसरे सुवातेर आमचे पवित्र सभेन आयज जायतीं झुजां जातात, किजिलां जातात. पयले सुवातेर आमचे फाब्रिका लोकां मदें, आयज आमचे PBCनूच आयज कितले आमी भाग जाल्ले पळयता, जोमे जातात. एकटो जोमो चिंतता आमी बरें करता, दुसरो म्हणटा आमी बरें करता.
आयज आमचे पवित्र सभेन संस्था मध्ये एकटो म्हणटा आमी चड पयशे करता, दुसरो म्हणटा आमी बरी एक्टिविटी करता. आयज आमच्या कॉयरा मध्ये आयज आमी कितली फुटी आमी पडयल्यात. 2 कॉयर्स, 2-3 कॉयर्स झगडटात. कॉम्पिटिटीव स्पिरीट येवन मिसां करतात, व्हडली मिसांनी वाजयतात, देवाक दिनवाजतात, गायनो करतात. बट येट एकामेकाक मानून घेवंक सांगाता बसून हे पवित्र कार्य फुडें व्हरूंक जायते पाटी फाटीं उरता. कित्याक आमच्या कार जमनान शांती ना. वी हॅव नो पीस विदीन अ हार्ट. आमी भायल्यान सगळें करता. आयज आमचे कॅतिकीस देव संदेशकारा मध्ये, आयज तरणाट्या मध्ये आयज कितले फुटे आमी पडयल्यात. आमी व्हडले इव्हेंट्स करता, दोतोन शिकयता भुरग्यांक. पूण वेन वी गो होम or when we in the church, we cannot forgive others. दुसऱ्याक मानून घेवपाक, दुसऱ्याक एप्रिशिएट करपाक, every time we criticize one another. व्हडल्यांतलें व्हडलें झूज पवित्र सभेन आयज याज्ञिका आनी लौकिका मध्ये हे झूज आयज चालू आसा. पाद्री आल्ताराचेर रावन लोकांक क्रिटिसायज करता आनी लोक सकयल रावन पाद्रींक क्रिटिसायज करता. ल्हान चुक्यो, ल्हान रितीक लागून वस्तू. So small petty reason we want to make small wars, small fights. आमी एकामेकाक क्रिटिसायज करून आमी सगळें बरें करता, व्हडले आमी वस्तू करता, व्हडली वाचपां करता, फुडें येवन बसता, आमी लोकांक दाखयता बरीं क्रिस्तांव म्हूण. पूण हे ल्हान किचनांनी चिटी बरोवन एकामेकाक क्रिटिसायज करूंक, गॉसिप करून एकामेकाचें वायट उलोवन पेपराचेर घालून कित्याक भाव भयणीनो? शांती आसा काय आमकां? पाद्री कशे आमी आयज लोकांक कित्याक क्रिटिसायज करता आल्ताराचेर रावन? आर वी रियली इन पीस? आयज आमी आल्ताराचेर रावन आमी आयज पॉलिटिशनाचेर, आमी हेर आमदाराचेर, हेर मनशांक, हेर लोकांक आमी क्रिटिसायज करता. 5 उजेवाजान केल्लें जाल्यार आयज मंगळुरान तो शांती हाडपाचो काय? बाबनो, आयज समाजान आमी पडयलां. आयज कितले आमी समाजान जोम्यांनी आमी पडयलां, फुट्यो पडलेल्यो आसात. ल्हान किजिलां, ल्हान आमी झगडीं झुजां आमी पडयता. कित्याक? एकलो चिंता हांव बरो, दुसरो वायट. एकलो चिंता हांव पदवेदार, दुसऱ्याक पावना. एकल्याक दिसता हांव व्हडले जातीचो. आयज आमच्या धर्मा मध्ये आमी पडयलां भायल्यान. एक धरून चिंता आपूण बरो. पूण जे आपल्या धर्मान कितें आपले शिकूण आसात, आयज धर्मांनी आपले कितें शिकूण आसा ती मानून घेवंक आमकां आगोर जाता. पूण आमी एकामेका धर्माचेर आमी वायट करूंक धांवता, ल्हान किजिलां करता, टू डिस्ट्रॉय दॅट पीस, टू डिस्ट्रॉय दॅट हार्मनी. जे बरेपण आसलें तें विबार करूंक ल्हान जोमे ते ह्या धर्मांनी आमी आसा, ल्हान किजिलां आमी करता, किडे कशे. कित्याक ह्या लोकांक शांती आसना. एंड वेन देर इज नो पीस इन हार्ट, when there is no peace in my mind, I try to destroy the peace of others. भावना आयज 5 उजेवाज आमकां सगल्यांक एक देख. हे शांतीचें वातावरण मानतलें जाल्यार, झगडीं झुजां बंद करतलें जाल्यार एकूच हातयार. देर इज ओन्ली वन सोल्युशन एंड दॅट इज प्रेयर लायफ. बाबणो, आमकां उडयतले आमी व्हडली मागणी केल्यार, जाय ते तेच केल्यार हांव मागण्याचो मनीस म्हूण ना. पूण जे हांव करता तें म्हज्या जिवितांतल्यान दिसून येवंक जाय. इट हॅज टू बी विटनस्ड, मे बी इन माय ओन फॅमिली, मे बी म्हज्या समुदायांत, म्हज्या पवित्र सभेन. म्हाका जर दुसऱ्या सांगाता वावर करूंक नाका, जायना म्हज्यानी, जाल्यार कसलें म्हजें मागण्याचें जिवीत, कसलो म्हजो तेज तो. म्हाका जर दुसऱ्याक शेजाऱ्याक मानून घेवंक जायना. फाटीं एक पवित्र सभेनूय एक फेस्त करतालीं वाड्यांनी. आतां वाड्या हूंय जाय तो भायलो लोक येयला देखून जो गांवचो लोक आसा ह्या भायल्या लोकांक मानून घेयना. आनी ते पासून तांणी चिंतलें हूंय आमी फेस्त करिना. हो स्टेट आमचो क्रिस्तांवाचो. आतां भायलो क्रिस्तांव लोक येवन रावला देखून त्या लोकांक भागाक घेवन हें फेस्त करूंक तांकां त्रास जातात आतां. कित्याक तो भायलो लोक तो आमकां नाका. बाबनो, हें जर जालें जाल्यार खंय गेलें आमचें क्रिस्तांवपण? ह्या जेजू जो शांती घेवन नातालाच्या काळार आयलो, आमी म्हणटा ताका प्रिन्स ऑफ पीस, जाका आमी क्रिबान घालून आमी मान दिता, ताका आमी घेवन व्हडलीं नातालां करता. पूण त्या शांतीच्या कुवरा भाशेन आमी शांतीचे मनीस जावन एकामेकाक भागाक घेवन वावरूंक
आमचे लागीं जायना जाल्यार कसलीं क्रिस्तांव आमी वावरूंक जाय जेजूचेर नदर मारूंक. जेजूय देवाचो पूत जावनूय बाबून आमी ताका तेची नियाड करुया. एवरी डे जीजस हॅज टू गो टू प्रे. मागण्यांक तो वेतालो दिसपोटी सकाळीं रातच्या मागण्यांक वेतालो. कित्याक? तो देवाचो पूत आसलो, ताचे लागीं जायत्यो मिलाग्री करूंक जाताल्यो. बट येट ही वेंट टू प्रे बिकॉज ताका जायत्यो चॅलेंजीस आसल्यो, ताचे जायते दुस्मान ताका आसले, जायते ताका क्रिटिसायज करूंक आसले, जायते कडेन ताका वायट उलयतले आसले. पूण जेजू हांकां रिएक्ट करना जावपाक, तांचेर आपूण वायट उलयना जावच्याक, तांकां क्रिटिसायज करना जावच्याक आपूण मागण्यांत रावतालो. एंड दॅट्स वाय Jesus could win that war. Jesus could die on that cross. कित्याक शांतीन तो मेलो. उत्साह मोडाय करूंक ना, कोणाचेर वायट उलोवंक ना, कोणाचेर शिराप घालूंक ना, कोणाक क्रिटिसायज करूंक ना, पूण शांतीन ह्या कुर्सार तो मेलो. आमी शांतीची जावंक, आमी असल्या मागण्यांत दिसपोटी रावन शांतीची मनशां जावंक, शांती आमी पसरावंक. पयले वाचपान आमी पळयलां जेन्ना हाना हेल्कानाची आवय ओस्तोरी ताची बायल जायते कोश्टांनी वेताली, जायतें दूख ती सोंसताली. कित्याक लोक ताका वांजूळ म्हणटालो, बेरन म्हणटालो, तिका भुरगें जायना, कितलीं वर्सां जालीं. आनी हें दूख घेवन ती देवाक जायते फावटी देवाक उलयताली. आनी तेन्ना तिका हेल्काना आनी एली म्हणटा, कित्याक तूं भियेल्याय? तुका देवाचेर विस्वास ना? तूं शांतीन जिये, यू लीव इन पीस, मागण्यांत राव. देव तुजी सगळीं कामां शांती पावयतलो. आनी जेन्ना ही आयकून हाना दिसपोटी दिमेन मागण्यांत रावता तेन्ना आमी पळयलां देव तिच्या उंटयेन एक भुरगो घालता. आनी साम्युएल हो भुरगो हें देणी तिका फाव करता. जाल्यार आयज शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कशे तरेन जेजू दिसपोटी मागण्याच्या बोळान जितले फावटी भायर वेतालो, देव मंदिरान वेतालो, ही दैवीक कृपा दुसऱ्यांक फाव जाताली. जावं देंवचार बसलेल्यांक, जावं वायटान जियेतल्यांक, पातकान जियेतल्यांक, कश्टवतल्यांक, पिडेंत आसलेल्यांक ही दैवीक जेजूची कृपा तांकां फाव जाताली. कित्याक जेजू सद्दां दिसपोटी मागण्यांत जियेतालो आनी मागण्यांचें बोड घेवन शांतीचो तो कुंवर जावंक आपले दिसपोटे जिवितान तो गोवाय जालो. बाबनो बादशे वाजान हेंच केलें आपल्या जिवितान. आनी ते पासून आयज ताका आमी भाग्योन म्हणटात. कित्याक ताणें शांतीन जायतीं झुजां मोळां थांबयलीं आपल्या मागण्याच्या बोडान. आयज ह्याच भाग्यवंताची नदर घालून सायबा आमकांय जावं आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायान, जावं पवित्र सभेन, जावं आमच्या समाजान असले शांतीचे मनीस जावंक मागण्याचें जिवीत आमकां कर म्हूण, भाग्यवन मनशां आमकां कर म्हूण, आत्मीक मनीस आमकां कर म्हूण. बेश्टी रिती पाळटली न्हय, पूण काळजांतावन एकामेकाक बक्षितलीं, एकामेकाक सांगाता घेवन वावुरतलीं, एक लौकीक कशीं एकामेकाचें बरेंपण पळयतलीं, एकामेकाक एप्रिशिएट करतलीं, शाबासकी दितलीं, कसलें वायट धरिनासतना, कसलोच राग धरिनासतना एकामेकाक वेंगयतलीं. असलीं लौकिकां, असलीं आमकां यादनीक, असलीं आमकां मोटवाशी कर म्हूण आयज हे पवित्र मिसाचे भेटेन भाग्यवन वाजाक फुडें घालून देवाची कृपा आनी मारूची विनोनीन आमकां सगल्यांक शांतीचें दूत कर म्हूण मागण्याची कृपा आमकां मागुया. उबी रावया. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, फादर जॉर्ज, आमच्या आत्मीक भावान देवाच्या उतराच्या उसवाडान, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या पवित्र सभेंत, आमच्या समाजांत कांय फावटी कसल्यो परिस्थिती उत्पन्न जातात हे आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. आनी हातूंत आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा आमी शांतीचीं हात्यारां जावंक. जातलीं जाल्यार ताणें परत आमकां उगडास केला की मागणें जावन आसा एक म्हत्वाचो उपाय, जे भाशेन आमकां पयले वाचपान तें नियाळूंक मेळटा. तर ह्या वेळार हान्ना भाशेन आमचीं काळजां आमी देवाच्या हातांत घालुया आनी हे भाशेन आमच्या कुटुंबांत, आमच्या पवित्र सभेंत, आमच्या समाजांत आमी हात्यारां, शांतीचीं हात्यारां जावं म्हूण मागून आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारी
आपले पोजेची सेवा करतना जायत्या प्रश्नांक आनी आडकोलींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार बागिवून झुजे वाजा भाशेन तांणी भोक्तीपणान आनी निस्वार्थीपणान देवाचेर आपलो पूर्ण बाबात दवरून पोजेची सेवा करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाळ बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. आमच्या सरकारी वडिलांनी लोकां मदें एकचाराचें मन आनी भावपणाचो बांदपास अदीक गोट करूंक आनी आपआपलो बावदात पाळूंक कसल्योच आडकोली घालिना जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. संवसारान जातेलीं जोगडी झुजां पयसावूंक बऱ्या मनाच्या मनशांनी वावरूंक आनी झुजांनी कश्टावतल्यांक राखून सांबाळूंक तांणी एकामेका सोवे शांतीचे बांदपास जोडूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. वायटाच्या काळोखान चलतल्या आनी जियेतल्या सोमेस्तांक जेजूचो उजवाड मेळूंक आनी तांचो बाबात जेजूचेर तीर जावून तांच्या जिवितांत नोसोडणी आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. आयज केरीत भाशेन आमचे दिओसेजीच्या लौकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर आमी प्रार्थना तेदना आयज मिसा भेटींत वांटो घेतल्या बिचोली आनी म्हापसा वाराड्यांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. दोयाळ बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. सर्गीच्या मगाळ बापा मागणे हें एक व्हड हातयार तुवें आमकां दिलां. जातूंतल्यान आमच्या गोरसांक तूं खाण दिताय, आमच्या काळजान देवीक कृपा उत्ताय आनी तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां बळ दिताय. सगळे ल्हानविकायेन कालतिकायेन आज तुज्या मुखार दवरलेल्या मागण्यांक दोयेन खाण दी. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C6 बागेंतल्या फुलां मदें.
म्हज्या भयणी भावानो, हे मोशे आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नात्या पवित्रतेच्या दाराक सदैव बांदून दिवं. भोव मोगाळ बापा, सांत जुसे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनीक सासनाच्या देवा, सोर्व काळे आनीक सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco, sorwispor tu. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उन तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी ताका सोय. उन सोर्गी तुका सोय सोय. बापा, करोस तुम पवित्र. तोंत सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावाडताचो गुटपुरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोबून
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पासत पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर वीस चालवलेचे पवित्र सभेचो उगडासकर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सगळ्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पडूंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जालोल्यांची बापा दया कर. आमकां सगळ्यांक तुज्या शांतीन तुज्या कृपेन बेसांव आनी बरी भलायकेन आमकां बोर. तेच भशेन हे मिसाचें बलिदान भेटवलेल्या आमच्या भावा ताच्या कुटुंबाची सायबा तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे सगळे कुटुंब आमच्या दोन प्रांतांचे येतले भाग्योन कर. शांती पाठयतले, शांती पसरायतले हे शांतीचे दूत आमकां कर. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात सायबा तांचे जो आशिर्वाद घाल. आयज लग्न जातात आनी ह्या दिसांनी जायतीं नवीं लग्न जाल्ले जोडयांचेर सायबा नवो कुटुंब बांदतना तांणी मागण्याच्या बोडान देवाचे कृपेन आनी भाग्योन जुजे वाजाचे मजतीन आपले कुटुंब बांदून हाडूंक तांकांय तुज्या आशिर्वादान देण्यानी बोर. जायते आमची हांव नवीं लग्न जाल्लीं भुरग्याच्या देण्याक अंतरेकतात सायबा तांकांय हे वेळार बोरमाशान भावार्थान आमी मागता तांच्या कुटुंबांनी भुरग्याचें देणें फाव कर. जायतीं आपल्याक लग्न जावंक आपल्याक सांगाती सोदतात, जावं आपल्या सर्वीस सोदतात, आपलो फुडार नवसरूंक. जायतीं आमचीं भाव भयणां बरो वावर पवित्र सभेन करतात, आमची लौकीक भाव भयणां जायते त्याग करतात सायबा. सगळ्यांचे जो आशिर्वाद घाल, तांची मागणी तूं आयकून घे, तांचो भावार्थ विस्वास तुजेर वाडय. जायते आमची भाव भयणां पिडींत आसात, कोसतात सायबा तांकां तुजी पेखुणी फाव कर. आंकवार मारी देवाचे माईस सांगाती बागेवन झुजे तिचो मोगाचो पोती बागेवन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन झुजे वाजाचे बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरबंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. अपुरबायच्या बाबा भयणांनो यांचे मागण्यांचे जर आपल्या शिसांक शिकयले ती बेश्टी उतरांची बोडबोड्डी न्हय, ते खरें काळजांतले मागणे देखून आमचो फादर आमकां उगडास करतालो. जायते आमचे मागणे सुवयो आमच्यो बेश्ट्यो जाल्यात चाल्यात आनी घडये जायते फावटी ही मागणें तशेंच जालां. आमच्या बापा मुडपा खातीर मुडपाचें तशें न्हय तें आमच्या बापा मागणें आमकां शिकयता शांतीन जिवंक. जेन्ना आमी देवाक पयलो जागो दिता, जेन्ना ताची कुशी आमी पळयता तेन्ना आमी शांतीच्या हत्यारां जावंक पावता. दिसपट्टो गिरास आमकां आस ना. आमकां आयज आमची झगडीं सगळीं आशेक लागून चड आमच्या लागीं आसा तरी पूण आमकां तें पावना, नॉट इनफ, आनीक जाय 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 जाता आनी देखून झगडीं झुजां आमची. आमचे बापा आमकां शिकयता दिसपट्टो गिरास जें कितें आमकां देवान दिलां तें सायबा तुजें आमी तुका दिन वाचता. आस ना आमकां, बोगसणें आमकां दिवंक देव शिकयता. झगडीं झुजां आयज बोगसणें ना, देखून मागणें आमकां शिकयता बोगसणें आनी सगळें आसता तेन्ना ताळणेचेर झुजूंक आमकां कृपान बळ दिता. तर मोगाच्या बाबा भयणांनो आमी बागेन झुजाक मान दिवंक आयले. आज आमचो विशय आमी नियाळटा तेन्ना ह्या वेळार जेजून शिकयल्लें आमी मागणें म्हणटा तेन्ना उतरांची बोडबोडणी करची न्हय पूण काळजांतसून आमी हें मागणें देवाक उबारुया आनी आमकां शांतीची आमच्या कुटुंबांत, आमच्या पवित्र सभेन, आमच्या समाजांत आमकां मनशां कर म्हूण मागुया. तर सगळीं भावार्थान देवाक उलो मारून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशोन ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. शांती हांव दिवन जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. शांतीची जोर सगळे तरेची झुजां मोडां पयस करून ताणें आपल्याकूच मोडलो. उदी करून पातका उदेशी येतेली सगळीं झुजां मोडां उचांबळाय ह्या जेसून कुर्सार मरून शांतीच्या कुवरान ती आमकां दिली. आनी आज तो आमकां शांतीची हातेरां जावच्याक आमचें सगळें जेवण खाण जाता. ह्या मनान ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सरतलीं सगळीं सुभागी. तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवंक फुडें सरतना गीत गावया D10 एकाच उंड्यान.
प्रार्थया. सुर्गीच्या बापा, सांत जुजेवाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोसान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परीन तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावां भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आज आमचे मदें येवन ही मिसाची भेट भेटयलेल्या फादर आल्बान फेर्नांदीस आनी देवाचें उतर आमकां उर्बेन आनी उमेदीन परगटलेल्या फादर जॉर्ज फेर्नांदीस हांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थोड्योश्यो कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी मिसां एपुरी सकाळीं 6, 7:30, 9:15 रोमारीचें आनी सांजे 4 वाजता हेवूय रोमारीचें. ही मिसां कोंकणींतल्यान जातली. मागीर 6:00 एक मीस आसा, सांजे 6:00 एक मीस आसा ते इंग्लीश भाशेंतल्यान. आयतारा दिसाक म्हणजे येतेल्या आयताराक 14वेर थोडोसो बदल आसा टायमा बाबतीन. पयले मीस 5:00, दुसरे मीस 6:15, तिसरे मीस 7:30, रोमारीचे मीस 9:15. हे रोमारीचे मीस त्या दिसाक तातूंत आमी केरीत भाशेन पिडेस्तांचो उगडास कोत्तेल्या, तांचेर मागणें कोत्तेल्या आनी तेल लायतेल्या. म्हणटच तुमची पिडेस्त आसात जाल्यार तांकां आदीं फुडेंच हाडची. हाडूंक व्हरूंक आमचे लागीं व्हीलचेर्स आसात. म्हणटच हाडची आनी हांगा माटवांत मुखार बसोवची म्हूण आमची विनंती. तशेंच हे मीस सोंपल्या उपरांत आमी आमच्या कॅन्टिना लागीं पेज वांटेल्यांक उगडास करूंक जुजेवाजाच्या कोश्टी त्रासांनी भरलेल्या जिविताचो. दोबाजीक परबे दिसाक आमची मिसां एपुरी 5, 6, 7:15, 8:30 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. ह्या मिसाक 5:20 वाजतले. एजमान बिशप तेवदोर मास्कारेनस, ताचे बरोबर आमचो कार्दियाल साहेब पात्रियार्क आनी आनीक 3 बिस्प आसतले. त्या दिसाक परबेचें दोबाजीक मीस जाल्या उपरांत 12 वरांचेर ऑरातोरींत मीस आसतली आनी सांजे 2 मिसां 4 कोंकणी भाशेंतल्यान आनीक 5:30 इंग्लीश भाशेंतल्यान. ह्या जाग्या विशीं थोडीशी म्हायती. कुमसार जावंक तुमकां संदी आसा, पूण आयज पावसाक लागून मातशें तुवें आडकोड जाल्या. पूण कोणाक तर कुमसार जाय जाल्यार कपेलाच्या दाराशी तुमी रावचें. आमचे व्हॉलंटियर्स तुमकां आदार दितले. थंयच आमचें कुमसार जातलें. मिसां दिवंक, मागणें विनंती करूंक ओ देणगी दिवंक आमच्या कपेलाचे दुसरे वाटेन धाकटुलो कॉरिडोर आसा. थंय आमच्यो 2 सिस्टरी आसात. तांकां तुमच्यांनी मेळूं येता. तशेंच आमचो जुजेवाजाचो कॅलेंडर आसा. ताचेर बारीक म्हायती घातलेली आसा जुजेवाजाच्या जिविताची आनी ह्या पवित्र जाग्याची. तोवूय तुमच्यांनी थंय घेवं येता. कसली अडचण जाली जाल्यार आमकां आमचे फर्स्ट एड सेल आसा, थंय दोतोरूय आसा. म्हणटच ही काळजी घेवची. नोवेनाच्या दिसांनी आमची सांतवार सकाळचे 9 ते दनपारचे 1 मेरेन आनी मागीर सांजे 3:30 ते 7 मेरेन उक्ती आसतली. कोणाकूय भाग्यवंताचे मुर्तीचो उमंग घेवंक जाय जाल्यार थंय तुमच्यांनी वचूं येता. तुमकां पियेवपाचें उदक, टॉयलेट्स, आमची फेरी आसा सकयल्ले वाटेन आनी आमचें जुजेवाजाचें कॅन्टीन आसा. तातूंत तुमच्यांनी भेट दिवं येता. आमची ही सगळीं मिसां युट्यूबाचेर तुमकां वांटो घेवंक मेवता. पूण केरीत भाशेन 9:15 मीस CCR TV लायव्ह दाखयता. म्हणटच त्या मिसाचो तुमच्यांनी फायदो घेवं येता. आमचे व्हॉलंटियर्स तुमकां सांगतात आनी शिटकायतात त्या प्रमाणे
कांय अडचणी घालिनासतना बरे भाशेन तांचे आयकुचें आनी सहकार दिवचो म्हूण आमचे मागणे. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाची उपोट बेसांवां आनी कृपा आम्हा समेस्तांचेर पडूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या लौकीक वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात बागेन झुजाचे मजतीन सगळे तरेची झुजां मोडां पयस करूंक तुमच्या कुटुंबांत, पवित्र सभेंत आनी समाजांत शांतीची हात्यारां जावंक क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडूक कर. आतां आमी भाग्यवंत सुसेवाजाच्या नोवेनाचे मागणे करतले. उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हटले. मोगला बापा, मोगाळा बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचे बी तुटाचे बिनोवले मनशाच्या काळजांनी मनशाच्या काळजांनी ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक भाग्यवंत जुसेवाजान पवित्र आत्म्याचे सुरतेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्ख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेत ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन गरजां खातीर मागचें. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेतना गायन करुया U35 जुसेवाजा आमच्या भावा. एक ल्हान चोथराय कार नंबर GA07L 3752 ताची जोनेलां उक्ती आसात. मातशी बेगीनूच वचून तुमची कार तुमी पळोवची. Shabawa, inoitia, tucimo sottavoi, saci Jesu, lavar postru, urben bor, amkan sadoi, Zusevaza, Shabawa, tuce paso, arca moima, Papa Jesu, povitratnia, arca moima, sasna. Zusevaza, amchabava, duce pastor, arca moima. Papa Jesu, povitratnia, arca moima, sasna.